बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज पवित्र धर्मसभा सान जोसेफात धर्माध्यक्ष आणि रक्तशास्त्री हाचे स्मरण करता. क्रिस्ताक नांवाडचे खातीर कोण वावर करता तसल्यांक आदार आनी कुमोग करीचे म्हूण आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकतले हांव. तशेंच जेजू शुभवर्तमानांत एका वेपारी मुखांतर क्रिस्ती मौल्यांनी जियेवंक हेरांचे गरजांक पावच्याक आपोवणें दिता. तर मोगाच्यानू हेरांच्या जिवितांत कुमकेचो हात दिवंक देवाक मानता जातली जिणी जियोंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. वो सांत जोसेफात उक्रायन गांवाचो आज प्रत्येक जावन उक्रायन गांवा खातीर आमी मागया. राष्ट्राच्या मुखेल्यांक देव उजवाड दिवन दी आनी ह्या सांता मारिपात त्या देशांत शांती आनी समाधान वाडोवन दी म्हूण केल्ल्या पातकांची दुखदर्या देवा कडचें बोगसाने मागया. आमची काळजां मनां नितळ करून ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जावया. हांव पातकी सपदी देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसा संता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट दवरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत घेवन सदां सोमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. बापा तुझ्या मोगाच्या आत्म्यान बरोवन भाग्यवंत जोसेफातान आपल्या शिड्या पासत आपलो जीव दिलो. तुझ्या पवित्र सभेंत त्याच आत्म्याची पदवी आजुनी दाखय आनी आमी आमच्या भाव भयणी पासत जीव दिवंक फाटीं सरना जावच्याक आमकां ह्या मोगाच्या आत्म्यान शक्तीवंत कर. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
सांजुवांच्या तिसऱ्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्या इश्टा गायुसा, तुजे सरशीन आयलेल्या परकी भावांक सयत तुवें उर्बेन सुदारसीचें तुजे विश्वासी सेवेची रुजवात म्हूण दिसता. तुजे दयाळे विशयांत हांगाचे पवित्र सभेंत ते सांगताले. उपकार कर, देवाचे चाकरेक आपल्या पैणांत फुडें सरून तूं तांकां कुमोग कर. क्रिस्ताक नांवाडचे खातीर ते भायर सरून गेल्यात. हेर जाती लागचे ते कसलेंच घेनात. देखून तसल्यांक आदार दिवचो कायदो आमचो. हाचे वरवीं सत प्रचार करच्या कामान आमी तांचे सवे वांटेली जातली. हांव देवाचें उतर हें. देवाचे वडणकार. सर्वेस्पराची भयभक्ती आसलेलो मनीस बागी. सर्वेस्पराची भयभक्ती आसलेलो मनीस बागी. सर्वेस्पराक भियोन चलता तो, ताच्या आज्ञांतय उल्हास भोगता तो मनीस बागी. ताची संत संवसारांत बळवंत जातली. नितीवंताची पिळगी सुभामपणी बाळतली. सर्वेस्पराची भयभक्ती आसलेलो मनीस बागी. ताचें घर दर दिरव्यांनी भरतले. ताचे नितीवंतपण सासणाक सफळ जातले. आपूण मनीस अंधकारांत एक उजवाड कसो, तो मोवाळ, दयाळ आनी सुगुणी. सर्वेस्पराची भयभक्ती आसलेलो मनीस बागी. बरो मनीस दया दाखोवन उसणें दिता. तो आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता. नितीवंत मनीस केदींच हालचो ना. ताचो उजवाड उरता सदांकाल. सर्वेस्पराची भयभक्ती आसलेलो मनीस बागी. आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताचे महिमेन भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखांत देवान तुमकां आपोवणें दिलां. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. धैर्य सुख नासता सदांच मागणे करी जाय म्हणून शिकोवच्या खातीर जेजू आपल्या शिसांक ही ओपार सांगा लागलो. एक शारांत एक निती करता आसलो. देवाची भिरांत जावन मनशांची पर्वा जावन ताका नाचली. त्याच शारांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताचे सशेन केदाळे येवन अशें म्हणटाली, न्याय करन म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. जायतो काळ पर्यंत निती करता तिका खानच हालेना जालो. पूण अक्रेक आपल्या इतल्याक तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशांक हांव लेखिना करें. तरी ह्या विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीरपणी हांव तिका नीत करून दितलो. नाजाल्यार ती परतून परतून हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव खातेली. उपरांत सोमयान म्हळें, त्या खोट्या निती करतना कितें म्हळें तें तुमी आयकलें न्हय. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोबाट मारतल्या आपल्या विंसलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना काय. तांकां आदार दिवच्यांत तो आनिकी गळाय करीत काय.
हांव तुमकां सांगता बेगीनच तो तांकां नीत करून दितलो. तरी मनशा पुत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भवार्थ पळोवंक मेळटलो म्हणून तुमी चिंतात. देवाचें उतर हें वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी समेस्त बरीं मनशां भावार्थान आमी जियेता. क्रिस्तांव भावार्थाचे कायदे आमी पाळटा. सदांच आमी मागणें करता. मिसाक येतात तुमी आनी थोडे ऑनलायनीचेर मीस आयकतात. वांजेल तुमी वाचतात. अशें समर्थीचे कायदे आमी बऱ्या तरान पाळटा. पूण आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां कशें मागणें करीत जाय म्हणून शिकयता. 3 विविध तरांनी आमी मागणें करूंक जाय. पयलें, आमी कितें देवा कडेन मागता गे तें सकट देव दिता गे. थोडे फावटी दिना. वॉट एवर वी आस्क डज गॉड गिव यू? नॉट ऑलवेज. कित्याक देव आमी मागल्लें दिना? कित्याक देव आमचो बाप जावन आसा. तुमी आवय बापाय तुमच्या भुरग्यांक वाडोवन येतना तांणी विचारलें पुरो तुमी दितात गे. जर तर दितात तांचे जिवनाक ते आदाराक पडना. बगार जायते बटी भुरगीं वाडोवन येतना तांकां कशें जिये जाय म्हूण कळना. देखून वायट वाटेक आमी तांकां आदार दिवचो. आनी जेजूनी गेत्सेमनी माळ्यांत मागतना कशें मागलें? बापा म्हजे जावन ही काल्स काड. हे नालिसाचें मोर्न, हें कुर्साचें मोर्न म्हाका कित्याक फावो केलें? हाच्या भायर मनशा कोणाची सोडून करूंक जायना गे. तूं देव जावन आसाय अशें तो मागता. निमाणें सांगता, बापा न्हय म्हजी खुशी जावं पूण तुजी खुशी जावं. निमाणें आमी मागचें देवाच्या खुशे प्रमाणे म्हजें जिवीत मांडून हाडल्यार खंडीत जावन देवाचें आशिर्वाद, ताचें बोळ, ताचें सकत आमकां समेस्ताक मेळटा. दुसरें, जेजू सांगता आमी मागता आसतना एक पटी मागून सोडचें न्हय. वी नीड टू पर्सिवियर इन प्रेयर. परतून गूंड भावार्थान ताचे ते बरोवसो दवरून आमी मागत जाय. हांगासर जायतो लोक येता आनी जेजू बाळकाचें नोवें धरता आनी तांचे खातीर आनी विविध कारणां खातीर मागता. जावं पुरो एग्जामाच्या पयलें, जावं पुरो आमच्या कुटुंबाचो एकलो आस्पत्रेंत आसा, कठीण पिडेन कश्ट जाता ताच्या भलायके खातीर, पुताक दुबेक एक काम मेळच्या खातीर या परगांवाक वेच्या खातीर, अशें आमी प्रत्येक इरादे खातीर आमी मागता. जर तर आमकां मेळना आमी कितें करता? थोडे बटी आमी देवा कडेन रागार जाता. मागणें करचें, इगर्जेक वेचें सोण सोडटा, दुसऱ्यांक दुस जाता. देवसाराचें कितें मनी आमचें तें आसा, तातल्या कितें आमकां अशें करता असलें चिंतप येता. जर तर देवान मागलें सर दिलें जाल्यार वरती दादोसकाय चिंतया. हांगासर जायतीं तरणाटीं चेडवां भुरगीं हांगा येतात, एक बरी सैरीक मेळोवंक ती मागतात. जर तर हर एक पटी हर एक नव्यानाच्या आखरेक तांकां एक बरो चेडो मेळोन काजार जातात जाल्यार हांगासर चेडवां पुरा काजार जावंक येती आसलीं. हर एक पटी देव दिनातल्यार आमी ती आमचो बोमार्थ सांडिनासतना परतून आमी मागोवंक जाय म्हणून जेजू आमकां शिकयता. आनी एका ओपारी मारिपात कशें आमी माग जाय म्हण ताणें आमकां सांगलां. तिसरें, आमी मागता आसतना सबार पोटी आमी खंयच्या कारणा खातीर मागता? आमच्या कुडीच्या संवसारीक गरजे खातीर मागता. जेजू सांगता तितलें पावना. ह्या संवसारी जिवीत आमी सांडून मेळटा आसतना आमी कितें व्हरता? कांयच व्हरना. आमची पदवी, आमची ग्रेस्तकाय, आमची आस्त बदीक कांयच व्हरना.
हे संवसारांत आकाश जाता देखून सासन जिविताक उपकारा पडच्या खातीर आमी मागोवंक जाय. आमचें जिवीत परिवर्तन जावच्या खातीर, आमचें तें बरें शिकून येवच्या खातीर, आमच्या कुटुंबांत दादोसकाय समाधान एकवट येवच्या खातीर असल्या आत्मीक संगती खातीर आमी मागोवंक जाय. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलांत जेजून दिवची ही जावन आसा शिकून आमी पयल्या सुवातेर आमी आमच्या गरजा खातीर मागचें आनी देवाच्या खुशे प्रमाणे आमी मागचें. दुसरें, मागण्यांत मेळनातल्या वेळार आमी देवाचो सांगात सोडचो न्हय, परतून परतून मागून आमचो भावार्थ ताचे तें घट करचो. आनी तिसरें, आमच्या आत्मीक गरजा खातीर आमचो संबंद देवा तें वाडोवचे खातीर घट करचे खातीर आमी मागचें. तसो जेजू आमकां ताच्या शिकवणे प्रमाणे जिवंक कृपा आनी आदार दिवन दी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर्देव मानून घे. भोव कनवाळ्या बापा, आमच्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ज्या भावार्थ्याक भाग्यवंत जोसेफातान रगत व्हरोवन साक्षी दिल्ल्या त्याच भावार्थांत आमकां थीर कर. अशें आमच्या काळार जेजूक आमी गवाय दिवंक फावो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजा उबारोया. आमी सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसोया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदारांनी ससनाच्या देवा, सवकाळी आनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासोवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जोसेफात तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आनी आपल्या रगत व्हरोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या असतकायेंत क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजें बोळ संपूर्णकायेन पजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोवन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. त्याच बरे जवान जातस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत, पातकांचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारावतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बावर्त सगळ पगटोया. बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोनीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तरलेल्या तुज्या पबी सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती बागेवन दंदुतां सान जोसेफात आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडणाची आज्ञा मनान दवरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशें सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पापां आमकां बगस आनी आमकां दांड्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वैतांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडूनरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नात्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तूं जियेताय आनी राजवटसलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाऊ भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपिल्ले आमी समेस्त बागी. म्हाका फोना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Uswar somsaraso sumi Jesu musu Deivikan boso admitan bagoso hikmat nasro musu Jesu Ciri maka Yesus Krista karya teryentuh maka Yesus gloria gloria dituji maka Krista karya teryentuh maka प्रार्थया. मोगाळ बापा, ह्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं आमचें काळजां गटाय आनी तीर दिता त्या मोगाच्या आत्म्यान बर अशें बगेवन जोसेफाच्या पावलांनी चलोवन पवित्र सभेच्या मना आनी एकवटा खातीर आमचें जिवीत आमी खुशयेन करसूंक फावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्वोदेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे ताची आशिर्वादां वतो. वसनियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. कार्मेल सेबिनीचे नवेन. हे बघून ती देवाचे माय आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हणून वखणटा. आपणाक चरणदसी म्हणून लेखिल्ल्या देवान तुज्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सारून कळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मठवेशांनी तुका ताची आवय आनी शारोतीन म्हणून मानून घेतली. गरज्या खाता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवले. सर्गीच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे परी कार्मेलाच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सकरा पुन्हा परत आनी तुका आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार गणपतीन आनी तीर भरवशान तुजे सशी आमी येता आनी आमचे सर गरजो तुज्या मार्फत जेजू मुखार दवरता. सर आमच्यो गरजो मोरये मुखार आमी दवरया आनी बावर्तान मागया. सांगाता म्हणया
उडास कर ये बो दयाळी नमकार मरिये तुझ्या तुझा आधार मागलो तुझे मध्यस्थी सुदलो कोणपणी कुमोक मेळा नासतना गेलो म्हूण केदीसपणांचा आयकूंक ना ह्या पातयेन दरेकान येवन तुजे कडेन धांवन येता हे अहंकारीचे अहंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातयेन गंतीस म्हजे करता म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका पूण तुज्या काकुळीत म्हजे मागणी आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समधीचे संगता स्त्रेम तेतून सदैव आनी सदैव पावचे गोष्टीचे जेजू भगवंत मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रानिये आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले समधीचे संगता स्त्रेम तेतून सदैव आनी सदैव पावचे गोष्टीचे जेजू भगवंत मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रानिये आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले समधीचे संगता स्त्रेम तेतून सदैव आनी सदैव पावचे गोष्टीचे जेजू भगवंत मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रानिये आम्हा पासत विनंती कर. प्रार्थया ये भगवंत मरिये कार्मेल रानिये आमच्या आवयतून जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून दवरिल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां दिता व्हडा पतयेन घाल्ल्या सुरवांक कश्टान वरांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून आनी आमच्या सगळ्या गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवनास देखून ह्या घडये आमी तुजे मोगाची सेवेचे जिवीत मागण्याचे जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतले हांव. आनी आमी सदांच तुज्या पुतार विश्वासाची रावन सर्गीच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो कर म्हणून मागता तुज्या आनी तुज्या आसल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी.